Han Ikra, 822, page 11. Pormisvora zurturda, Kachera sogle svogache. Pormisvora zurturda, Kachera sogle svogache. Urzora uzor sorgico, Amco Diu amche pagoda. Somestana via boita, Apnaci boginso boita, Urzora uzor sorgico, Amco Diu amche pagoda. Somestana via boita, Apnaci boginso boita, Pormisvora zurturda, Kachera sogle svogache. Pormisvora zurturda, Kachera sogle svogache. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मगज येवकार आज ह्या मिसाक आनीक एक दीस देवान आमकां दिला ह्या दिसा खातीर देवाक आमी दिनवासुया आनी ताचीच आमकां शेकाय आदार आनी गोठाय मागुया. आयच्या मिसांत एडवीन इस्त्रोसियो हे आमचे बाब असो थंय मागता सुर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन घेवंक मागुया. तशेंच आपलो पयलो वाडदीस समारंभता जाहीर फेराव ताचे पासून आमी मागुया. आज सायबिमांची भेट ह्या गोरब्यांक जाता. सांतिस्मो वाडो जुलिया विएगस, नायराले मोरोड एंटनी रेज डिसूज, अमाराल वाडो मिल्टन फेर्नांदीस, व्हडलेंबाट 3 डेफ्नी तावीरा, व्हडलेंबाट 1 एफी डिसूजा, केरांत निन्फा रोड्रिगीस आनी पियाले मोरोड मिगेल रुजाय. तांची सायबिमांची भेटी दिवशी भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडून आनी तांच्या कुटुंबांत शांती समजिकाय बरेपण दिसची पडूंक आमी मागुया. येता त्या ब्रेस्तारा दीस 21 तारखेर आमी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराच्या रेलिकेची दोबाची दाखोवणी सुरू करतल्या. मागुया जायतो लोक गोंयचो तशेंच गोंयच्यो बायलो ह्या सुमयार येतलो. मागुया सगळें बरे भशेन जावंक भक्तीन आमी सगळ्यांनी ह्या रेलिकेची दाखोवणींत वांटो घेवंक आनी आमचो भावार्थ वाडोवन फ्रांसीस शेवेरा भशेन जेजूच्या बरी खबरेचे परगुटणार जावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आंबडिनो हे पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी असोक्त देवाची भुरगीं कशीं ओळखून देवाचें राज आमचे मदीं हाडूंक आमी जायते प्रयत्न करून हांगा देऊन देवाचे आनी एकामेकाचें बक्षणें मागुया. काळजांतान दूख दोतल्यांक बक्षणें दिवंक तुका बापान धाडला. सुमिया काकूत कोर, Somia kakut kor, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. Krista kakut kor, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमिया काकूत कोर. Somia kakut kor, आनी सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थया. सरपदवेदार देवा आमचे कोण बळे बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. आमच्या मना काळजांतली भिरांत काडून उडय. दिसा दीस पडटेन तुज्या राज्या खातीर आमी वावरूं आनी तुजें राज आमचे मदें स्थापूंक आमकांय एक एकल्याक
तुजे कृपेन बोल. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनान. Amen. भागीवंत पावलून फेलेमोनाक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्या भावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणीची काळजां समाधान केल्याय म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सवें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव ओदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनंती करूंक फुडें सरतां. हांव पावलू म्हातारे पिरायेर पावलोलो आनी त्याहून ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनंती करतां, कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडला तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताजे बरोबर एके भाशेन म्हजें कालिजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजे मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार खोशेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमा घडये तुजे सरशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून ओदीक व्हरतो. एक आपुरबायेचो भाव कसो म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सवे भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक आपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबांत घाल. हांव पावलू म्हज्या हातान खाशा हें बरोवन दिता. हांव फारीक कोत्तलों. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा, सोम्या सवें हांव कसो हो उपकार म्हाका कोत्तलो म्हूण रावतां. क्रिस्ता सवें म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सगलीं म्हणुया, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो दुमालो भोगतेल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकल्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक न्हीद उबी करता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब,
जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय कोत्ता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिणकेचे पिणकेक तुजो देव तो सर्वेस्पोर राजवट चलोयता. सासणाच्या सासणाक जो बाप जाचो अस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गाराक उबी रावया. Service for us, 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 service for us. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांते. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो सुबाम फोडां दिता. Service for us, 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 service for us. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवया. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा ते फारिजांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना जेजून अशी जाप दिली, नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तूं जाणून घेत देवाचें राज तुमचे मदीं आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तो तुमकां पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतरुळार तावन जोगलावणी मारता, अंतरुळा सकला आसा तांची लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या दिसाक ते आदीं ताणें जाय तें सोंसचें आसा आनी सोंसतीन ताका भायरांचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बावमडीनो, एक शपाय खंय ग्रँडफादर आपले धाकटुले नातीक, ग्रँडडॉटर नातीक घेवन खंय बांयचेर गेलो उदक काडूंक. आनी उदक काडूंक वयता आसतना सुपल्या भुरग्यान खंय आपल्या शेपायच्या हाताक धरलेलो. चलतां चलतां विचारलें शेपाय लागीं, शेपाय देव खंय रावता? वेर डज गॉड लीव? देव खंय रावता? आनी शेपायन ताका सांगलें खंय दाखयता. आनीक ताका व्हेलें बांयचे कांठार उबारलें ताका आनी विचारलें खंय. बांयत कितें पळयता तूं? आनी त्या भुरग्यान खंय रोखडोच जबाब दिलो, हांव म्हजेंच तोंड पळयतां, हांव म्हजोच रूपकार पळयतां. आनी शेपायन सांगलें खंय, देव तुज्यान जियेता. गॉड dwells in you, God lives in you. भयणी भावांनो, फारिझेव धर्मशास्त्री देवाच्या राज्याची खबर सांगताले. म्हणले भाशेन देव खंय रावता, देवाचें राज केन्ना येतलें, केन्ना येवचें आसा, वेन, कित्याक जुदेव लोक आनी भोव करून फारिझेव धर्मशास्त्री रावताले रोमकारांक दांडावंक. दे वॉन्टेड
पॉलिटिकल जियोग्राफिकल लिबरेशन तांकां नाका आसले रोमकार आपल्या वयर राज चलयलेले. तांकां राग येतालो रोमकारांक टॅक्स फारीक करून. देखून ते पोतून पोतून रावतात. तांकांय दिसता, थोड्यांक दिसता जेजू आयला आतां एज अ पॉलिटिकल लिबरेटर आमकां सुटका दिवंक. आनी देव जेजू पोतून पोतून देवाच्या राज्याची खबर करतालो. तांकां दिसता हेंच तें देवाचें राज. कितें मेकळेपण रोमान सरकारा कडल्यान रोमकारां कडल्यान मेकळेपण. पूण जेजू तांकां सांगता ओहलें राज देवाचें राज न्हय. जियोग्राफिकल फ्रीडम इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड. देवाचें राज एक एकल्या सोबी आसा. जेजू म्हणटा जाणूं जाय देवाचें राज तुमचे मदीं आसा. द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू. तुमचे सोबी आसा. पूण तें तुमी मानून घेवंक जाय, तुमी तें आपणावंक जाय. पूण तांच्या मनांत वेगळोच आकार आसलो देवाच्या राजाचो. आमी जाणा जुआंव आनी जाकोब तांची आवय येता आनी म्हणटा तूं तुज्या राज्यान भितर सरता तेन्ना हांकां दोगांयकूय उजव्याक आनी दाव्याक बसय. जेजू सांगता ओहलें न्हय म्हजें राज. म्हजें राज सेवेचें राज. निकोदेम येता, म्हज्यान पोत्तून भुरगो जावं येता, आवयचे कुसव्यांत वचूं येता देवाचें राज आपणावंक. सगळेच घुस्पल्ले आसतात आनी जेजू स्पश्ट करता देवाचें राज तुमच्यांत आसा. देवाचें राज तुमचे सोबी आसा. कशें? जो कोण देवाची खोशी करता, जो कोण देवाक आपणायता आपल्या जिवितांत, ताचे सोबीन देवाचें राज आसा. ताचे सोबीन काळजा मनांत भासकोळपण ना, राग ना, विंगास ना. ताचे सोबीन फक्त संवसाराची आस, गिरेस्तकायेची आस ना. ताचे सोबीन देवाचें राज आसा. देखून दर एक पावट आमी आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना कितें मागता? तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी जावं. आनी जो कोण देवाचे कुशे प्रमाणे जियेता ताचे सोबीन देवाचें राज आसा. देखून भावा भयणीनो, देवाची खोशेक आमची मान बागोवन देवाचें राज आमचे मदीं स्थापूंक एक एकल्याक आमकां आमंत्रण आसा. हेंच देवाचें राज सगळ्या मदीं स्थापूंक जेजू आयलो. आनी तें राज स्थापलेलें ताका जाय आसलें. भाग्यून फ्रांसीस शावियर जाचे रेलिकेची दाखोवन आमी येता ते ब्रेस्ताराकतान सुरू करता. हे देवाच्या राजाची बरी खबर घेवन आयलो. हे राज आमचे मदीं स्थापूंक आयलो बरी खबरे दिशी. आनी आमच्या पुर्वजांनी मानून घेतले हे ताचें उतर. आनी हें राज आपणायलें. आमचे पुर्वजांनी हे गांवांत 480 वर्सां आदीं ही बरी खबर आपणावून हें देव मंदीर आमकां फावो केलें. देवाच्याच राज्याची एक खुणा. पूण हें राज बाबा भयणीनो जियोग्राफिकल राज कशें घेवंक जायना. हें राज आमच्यांत आसूंक जाय. एज मेंबर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड आमची जिविताची चाल, आमची उतरां, आमची कोन्यो, आमची चिंतप देवाच्या राजाक सोबता तसली जावंक जाय. तर आज ही उतरां आमच्या मनांत धरुया. नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. दे वर थिंकींग डिफरंटली. कोण फारिजेव, धर्मशास्त्री रोमकारांक धांवडायतलेच. आनी वी वील गेट आवर फ्रिडम बिकॉज
वी आर फ्री पीपल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड म्हणून चिंताले ते जेजूक सांगतात ते आमी कोणाचेच गुलाम न्हय, आमी आब्रामाची संसद, आमकां आब्रामान मेकळेपण दिला, आमी आब्रामाची संसद, आमकां मोइजेसान सुटका दिल्या. वी आर नॉट स्लेव्स. जेन्ना जेजू तांकां सांगता तुमी गुलाम न्हय, पातक कोताचो पातकाचो गुलाम, ताचे सगळें देवाचें राज ना. हे देवाचें राज आमचे सगळें आसून आनी आमच्यान एक एकल्यान जेजून आपल्या कुश्टा मरण आनी जिवनपणांतल्यान हें देवाचें राज स्थापलां, त्या राज्याचे वांगडी कशें जिवंक हे मिसांत तेच जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. उड्या आनी सोऱ्या बोरी C30 5:45 C39 पेज 45. उड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपोत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनान फारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीत सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवया. मोगाळ बाप्पा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे राज आमचे मदें दिश्टी पडोवंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्वरादाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद विदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves vorace navireta,
बाप्पा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेचपरी जेवण जातोच आनी काल्स तुका नव्यान दिन नासलो ती आपल्याशी सांज दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुरपूर घटुया बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक सिमेंताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय पुनर्जिवनपणाचो भरवंस दवरून बेड्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची कापलीत कर तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोर पडूंक फावो आम्हा समेस्तांची दोया करून आमी मागता अंकुवार मारी देवाचे माय सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धोमदुता आनी सोरलकारी तुका मान उड्यांत ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां बाणपदी तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक देवाचें राज आमचे मदीं आसा अशें जेजू म्हणटा ज्या दिसाक आमी पवित्र स्नान घेतलो त्या दिसाक आमी देवाची भुरगीं जालीं त्या दिसाक आमकां पवित्र तेलान माखली देवाच्या राजाचे आमी येर्देरी जाल्या देवाचें राज आमचे सवें बावतिजमाच्या दिसाक सावन एके भशेन सुरू जालें आनी देवाच्या राजाचे आसणे आनी आजीरपण सदांच आमी अनुभव आनी देवाचें राज बापाचे कुशे प्रमाणे आमी ते आमचे मदीं आजीर करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षी जावं सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवास दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो मनशानूच रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सोरा खंदांतली वटाई
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझे दोन उतांगुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी युगशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. Levaci संसारचे पाप काढले आमची कापको. लेवाची संसारचे पाप काढले आमची कापको. लेवाची संसारचे पाप काढले आमकां शांती दी. बापाचें राज आमचे मदीं स्थापूंक आयिल्लो जेजू देवाचें राज तुमचे मदीं आसा तो आमकां आज कुडीत करता. देवाच्या राजाची येदरी जावन ताणें धाडलें जिवीत जिवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया. सुम्या जेजू ये ये D30 पान 68 D38 पेज 68. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावू दे. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावू दे. बाप्पा कडसून देवून आयो आमचे सारको बरे सारो. सासणांत तुझे वचून जाले आमचे मोने विराट करचे. बाप्पा कडसून देवून आयो आमचे सारको बरे सारो. सासणांत तुझे वचून जाले आमचे मोने विराट करचे. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावू दे. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावू दे.
प्रार्थूया. कोणवळ्या बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां धादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फाव जालां तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुज्या मोगाचो ओत्मो आमचे काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बांबणीनो 16 तारखेर आमकां रोमार ओल्ड पिलार मीस 9:15 मीस आमकां एके भाशेन सोयीक दिला. आमचे ताळगांवचे भाव भयणां पासत मागून आमी बरी भाशेन तातूंत वांटो घेवया. आमचे सिनियर्स आसात ती तांचे खातीर आमी बासीची वेवस्था केल्या. आनी 16वीर सांजे आमचो कोर कांतार ही कार्यावळ आसतली. आमी सगळीं तातूंत वांटो घेवंक बागेली जावंक हांव उलो मागता. आमची भुरगीं क्रिज्म घेतले उमेदवार कालच्यान लागशिल्ली तयारी सुरू केल्या. आमी तांचे पासत मागुया. 24 तारखेर सांजे 4 वरांचेर बिश्प साहेब आमच्या गांवांत येवन ह्या आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक उमेदवारांक क्रिज्म व क्रिज्माची व तिरावणेची मागणी दितलो. तांचे पासत मागुया. तांच्या आवय बापाय पासत मागुया. मातशें वाडल्यान ती आनी वाडल्यान तेन्ना जायते तरेचे अडचण्यांक सांपडटात. जायते तरेचे प्रश्न जे कुडीत तुमचे म्हजे काळार नासले तांचे पासत मागुया. देवचाराच्या वायटवाच्या हातांतली देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक ती पयले सुवातेर कुरपेन वाडूंक आनी आवय बापायन तांकां आदार दिवंक ही कृपा तांचे सवेन आसूंक. देवाची कृपा आनी देवाचें राज तांचे सवेन आसूं. आमी सगळीं कालतिकायेन मागुया देवा लागीं ह्या आमच्या भुरग्यां पासून. आनी क्रिस्तरायाची परब त्या दिसाक ही परबेचे मीस आमी सकाळीं 8 वरांचेर करतले. 8 वरांचेर परबेचें क्रिस्तरायाचे परबेचें मीस जातलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाच्या राज्याची येर्देरी कशी जियोंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. यू सोडा फादरांक नेल आमच्या इश्टा पान 239 यू 16 पेज 239. फादरांक आमच्या इश्टा आमकां तूं सोडूं नाका. या परदेसा